कुंकळेच्यान हेर सुवातांनी वचपी लोक आनी हांगाच्यान सुमार 6 स्कुलांच्या भुरग्यां खातीर कदंबा महामंडळान एक सोय करून दवरल्या। पावसांत धबधब्यांचेर वचपाक जर तुमकां वेळ ना वा सरकारी खर्चान अभिषेक करून घेवपाचो आसत जाल्यार तुमी कुंकळी बस स्टँडाचेर येवन तुमचो थोडो वेळ दिवचो। फुटक्या पत्र्यांतल्यान तुमचेर अभिषेकय जाता आनी जाय जाल्यार घसघसोय वत्ता। पळोवया सुखसोयींनी युक्त अशें हें स्थळ। सरकारान केल्ल्या उदरगती कडेन पळोवन भोवतेक जाणांचे दोळे दिपकावतात। हो पळयात हो कुंकळेचो बस स्टँड। हो पळयल्या उपरांतय कोणाचे दोळे दिपकावपाचे इतली उदरगत जाल्या। जाग्या जाग्यार पत्रे फुटल्यात। देखून जंय तुमी उबे रावल्यात वा बसल्यात थंय थंय तुमचेर अभिषेकाची वा घसघश्याची सोय जाता। तशे कांय विद्यार्थी निसरून पडल्यात, जखमी जाल्यात, जाणटे पडून हॉस्पिटलांत गेल्यात, पूण सरकाराक तेचें दुख्ख ना। भर पावसांतली तुमची धबधब्यांची तान भागयता हें कितें कमी जालें? आमी धबधब्यांचें स्थळ दाखयलें, आतां कांय जाण ही उदरगत पळोवन भारावन गेल्यात। ऐकुया तांचें म्हणणें। आमी 75 इयर्स सेलिब्रेशन करताय, फ्लॅग होस्टिंग करताय आनी सगळे करताय आमगे कुंकोड्याक। आनी हे कुंकोड्याक भरपूर डेव्हलपमेंट पयलीं जाल्लें। तें डेव्हलपमेंट अशें जालां की बस स्टॉपाचेर सगळी बुर्राक पडोन उदक पडटा अशें, आनी कॉलेजी भुरगीं, स्कुला भुरगीं, जाणटी निसरून पडटाय। तशेंच ते शॉपान उदक भरता। हेजेर लक्ष कोण दवरपाचें? आमचे एमएलएन दवरपाचें, कॉन्सिलरान दवरपाचें, कोण दवरपाचें ना सरकारान दवरपाचें तें तुमी सांगपाचें। तशेंच आमगेलें फ्रीडम फायटरांलें गार्डन केल्लें, तशेंच बस स्टॉप केल्लें, तशेंच आमगेलें क्लिफ्टन ते कोलवाडी हें केल्लें। कांयच डेव्हलपमेंटाचेर धबधब पडला। हेका लागून आमी मागणी करताय सरकारा कडेन हें सगळें बेगीन बेगीन बरें करून रिपेर करचें आनी आमगे बस स्टॉप आहा ते सारकें करून दिवचें आमकां। हांगा लोक रावपा येता न्हांवता उदक तेंचे वयल्यान पास पडटा, सगळे कुडके गेले पत्र्याचे। तशेंच शॉपान उदक वयता। भुरगीं पडलीं कॉलेजीची, हात फ्रॅक्चर जालो, जाणटी पडली, ते पांय दुखता म्हण ती मागीर एम्ब्युलन्स आपयली, पूण तेजेर लक्ष कोण घेवपाचें? हो जो बस स्टँड आसा हो लोकांक बऱ्या पडपाक जाय। आनीक लोक हांगा कितलेशे येतात। दुसरी हांगा कितलीशीं इस्कॉल आसा, एक आनी दोन कमीत कमी 6 तरी इस्कॉल आसात। ह्या इस्कॉला भुरग्यांक बरो जावचो, बऱ्या पडचो म्हूण आज हो बस स्टँड बांदलो। पूण आज ह्या बस स्टँडार कोणाक रावपा म्हूण तें मेळना, कित्याक हेजी जे पत्रे आसात हे आख्खे फुटोन गेले कडेन आसात। एक पत्रो तुमी बरें आसल्यार दाखोवचो, हांगा एक सुद्दां पत्रो बरें म्हणटना आनी हेजें उदक जें आसा हें हांगा जे लोक रावतात तेंचेर पडटा। आज गांवच्या लोकांनी सांगलें तें, कित्याक उदक पडलें म्हूण जायना, पडटरेक जेन्ना कॉलेजी भुरग्यां पयर पडलीं त्यांचा हात फ्रॅक्चर जालो, एक जाणटे बायल आसा ती हांगा रावपा येयली, ती पडली। गांवच्या लोकांनी तिका एम्ब्युलन्स आपोवन हाडून तिका हॉस्पिटलांत घातली। इतली सुद्दां हांगा जाता म्हणटरे हे जे कदंबा कॉर्पोरेशन आसा, ह्या कदंबा कॉर्पोरेशन हेजेर लक्ष घालपाक जाय आसलें, ते आज पर्यंत घातलें ना। हेजे खातीर लोक मागतात बेगीच्या बेगीन हो जो बस स्टँड आसा हो रिपेर करचो आनीक लोकां खातीर ओपन करून दिवचो म्हणून। गोवा 365 खातीर कुंकळे बस स्टँडा वयल्यान रमेश नायक रावत।